Some consigners, they're booking fish through parcel, and it's coming from this Gujarat or Kerala, these states. So there's certain conditions which are to be compliant while booking the parcel. That thermocol box in which you are packing the fish, it should be of certain thickness. Then it should have so much quantity of ice, and then they should have a certificate regarding that that the fish which is being parceled is consumable. So that has to be ensured at the booking station, and Madgaon is a receiving station where the parcels are received. So once it is booked from that X station to Madgaon, it has to be unloaded anyway at the Madgaon, and it has to be delivered to the. And those are the booking conditions of the parcel. So now there is a water also seepaging. Then No, we have made a separate pit for that, so that water goes directly. It's not spilled anywhere. There's one underground box we have made with pipes, and boxes are kept on that, so that water, that fish water, whatever is there, it just goes through the drain. 2 दिवसां पयलीं आमी एक न्यूज तुमचे मुखार हाडिल्लो तो म्हणजे कोकण रेल्वेच्या जे कंटेनर नुस्तें येता ते नुस्तें जो घाण हांगा पडिल्ली आसता हांगा ताका लागून जळारां जाल्ली आसा, नुस्त्या रेल्वे स्टेशनाची घाण जाल्ली आसा आनी हे कसली कंडिशनाक नुस्तें आसा ते ताजी कंडिशन म्हणजे ताजे बरोबर पॅकिंग ना ह्या बद्दलचो एक रिपोर्ट तुमचे मुखार हाडिल्लो. ताजे नंतर काल कोकण रेल्वेच्या हेल्थ ऑफिसरान ह्या नुस्त्याची चॅकिंग केली, ह्या नुस्त्याची तपासणी केली आनी तांकां अशें आढळून आयलें की हे नुस्तें ह्युमन कन्झम्पशना खातीर फिट ना, हे नुस्तें ह्युमन कन्झम्पशना खातीर योग्य ना. ताका लागून तांणी ताजेर एक तांकां सांगलें की हे नुस्तें डिस्पोज करचें. मागीर प्रश्न जालो की कोण हो डिस्पोज करतलो आनी हाका लागून मागीर रेल्वे पुलीस आनी हेल्थ ऑफिसर हांणी दोगांयनी मेळून तें डिस्पोज केलें. पूण हो एक दिसाचो प्रश्न जालो. गोंयाक आतां आमी रेल्वे अधिकाऱ्या कडल्यान म्हायती घेतली तेन्ना गोंयाक गुजरात, केरला, मेंगलोर अशा पयसल्या जाग्या वयल्यान नुस्तें येता. मेन म्हणजे हाजी पॅकिंग बरोबर जायना. हाका प्रॉपर पॅकिंग करूनच आनी ताजे नंतर ताका सर्टिफिकेट प्रॉपर ऑफिसरा कडल्यान सर्टिफिकेट दिवनूच हें नुस्तें हांगा धाडपाक जाय. रेल्वे अधिकाऱ्यान म्हायती दिली की ज्या जाग्या वयल्यान हें पार्सल केल्लें वता थंय हाजी प्रॉपर तपासणी जावपाक जाय, ती जायना अशें दिसून येता. कारण हांगा जर पळयलें, काल आमी पळयलें तशें साकांनी भरून तिसरी हाडिल्ल्यो, तातूंत आयस बीस कांयच नाशिल्लो. साद्या थर्माकोला बॉक्सांनी हांगा नुस्तें येता. मेन म्हणजे ताजें इन्सुलेशन बरोबर जालां काय कितें हाजी कांयच पळोवणी नासता. सांग की बॉक्सां सादी. त्याच बरोबर जेन्ना हें पार्सल करतात तेन्ना ताजी टेम्परेचरय चॅक करपाक जाय, पूण तशें हांगा कांयच जायना. आमी FDA कडेन उलयले. FDAन आमकां डायरेक्टली सांगपाक नकार दिलो, पूण FDAन म्हायती दिली ते प्रमाणे जर तर ते 100 किलोमिटराच्या पयस असलें जाल्यार ताका स्पेशल नॉर्म्स लागतात. ताका -0 टेम्परेचराच्या सकयल तें नुस्तें हाडचें पडटा. ताका लागून प्रॉपर पॅकिंग जावपाक जाय आनी तें हांगा बरे भशेन त्या आयसाची क्वॉन्टिटी तितलेच आयसा क्वॉन्टिटी भितर तें हांगा पावपाक जाय. सो तें पळयलें जाल्यार हांगा तें तशें पावना. लागीं स्टेशन म्हणजे गुजरात म्हणून खूब पयसली स्टेशन जालें, केरलाय खूब पयसली स्टेशन जालें. लागीं स्टेशन म्हणजे जें नुस्तें येता तें म्हणजे मेंगलोर, आनी मेंगलोरच्यान गोंयाक मोठ्या प्रमाणात तिसऱ्यो आनी बाकीचें नुस्तें येता जें रेल्वे थ्रू येता, कारण तांकां ट्रान्सपोर्टेशनाक सवाय पडटा. तें जें आसा तें बेश्टे साकांनी घालून हाडटात आनी मेंगलोरच्यान हांगा पावपाक जवळ जवळ 5.5 वरांचो टायम लागता. म्हणजे कशें आमच्या गोंयकाराच्या हेल्था कडेन खेळटात हें पळोवपाची गजाल आसा. FDAन सांगलें की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर चॅकिंग करपाक मेळना. आमचें जें नुस्तें येता तें मागीर मार्केटांत चॅकिंग केल्लें वता, पूण जर रेल्वे स्टेशनार जेन्ना काल चॅकिंग केलें तेन्ना ह्यो सगळ्यो क्लेम ज्यो आसात ह्यो फटी गेल्यो. म्हणजे हें नुस्तें जें रेल्वे स्टेशनाचेर येता तें खावपाच्या कंडिशनाक नासता आनी हें खावपाक मनशान कन्ज्यूम करपाक फिट ना अशें हांगच्या मेडिकल ऑफिसरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. आतां हें नुस्तें अजून येवप चालूच आसा आनी हाजें मेन म्हणजे पॅकिंग जायना. केन्ना पर्यंत हें अशें डिपार्टमेंट खेळत उरतलें काय गोंयकारांक बरें नुस्तें खावपाक मेळटलें हो पळोवपाचो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर.